नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। दहेज मिनरल्स लाचखोरीचे केशीत प्रताप सिंग राणे आणि विश्वजित राणेक सीबीआय कोर्टाची थाकाय। अटक केल्यार लाखाचो बॉन्ड आणि शुअर्टी गोय सोडून वचचे न्हय, दोगांकय अटी। आल्तिनावेले धेंपोच्या विद्यार्थ्यांचे सुरो हल्लो प्रकरण तापले। फरारी विद्यार्थी आड पुलिसांनी काढली लुकआउट नोटीस। अजामीनपात्र अटक वॉरंटाक अर्ज। प्रिन्सिपल म्हणटा पुलीस जबाबदार। डबल डेकर पहिली पॅसेंजर ट्रिप घेऊन गोंयांत, मात बुकिंगाची व्यवस्था सारखी नाशिल्ल्यान पहिल्या ट्रिपीक साप्प उणो प्रतिसाद। चौथीक कोकण रेल्वेन केल्या खासा व्यवस्था। बनावट सर्टिफिकेटी छापपी आरोपी भौशीक येरादारीची लायसना करपा खातीर सर्टिफिकेट दितालो। 15,000 ते 1 लाख रुपया घेतालो। पुलिशेच्या तपासात शॉकात करपी माहिती उक्ताडार। आणि घरगुती गॅस सिलिंडर वापरपी हॉटेलांचेर नागरी पुरवण खात्याच्यो तिसवाडीच्या मामलेदाराक घेऊन धाडी। कितलेशेच सिलिंडर जप्त। खबरो विस्तारान। दहेज मिनरल्स लाचखोरीचे केशीत म्हापशेच्या सीबीआय कोर्टान प्रताप सिंग राणे आणि पूत विश्वजित राणेक थाकाय दिली। दोगांकय कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिला। निकाल शुक्रारा आयलो। पर्या मायनिंग करपाक राण्यान चौकटी घेतले म्हण भालचंद्र नायकान राण्याचेर आरोप केलो। दोगांकय अटक केल्यार सुटपा खातीर दरेकी 1 लाखाचो बेल बॉन्ड आणि तितलीच शुअर्टी दिवची पडटली। उपरांत कोर्टाची मान्यताय घेतल्या शिवाय दोगांकय गोंय सोडून खंयच वचपाक मेळचे ना। The bail applications of both Sri Pratap Singh Rane and Sri Vishwajit Rane have been allowed, and as far as conditions, I can't say anything now. We'll wait for the order to come, but both applications are allowed. Both are granted anticipatory bail. No, it has been granted. Conditional bail has been anticipatory bail has been granted. 1 lakh with 1 solvent surety. We have been asked not to leave the state of Goa. Not to intimidate or influence any of the witnesses or the complainant. Both of them same? Both of them same condition. 1 lakh. पणजे आल्तिनावेल्या धेंपोच्या विद्यार्थ्याची सुरो हल्लो प्रकरण बरेच तापला। सुरो घेवन हल्लो करपी आरोपी आतिश कळंगुटकारा आड शुक्रारा पणजे पुलिशेन लुकआउट नोटीस काढली। त्या विद्यार्थ्या आड अजामीनपात्र अटक वॉरंट काडपा खातीर कोर्टात अर्ज घाला। धेंपो कॉलेजीची प्रिन्सिपल राधिका नायक पुलिसांक जबाबदार धरता। फाटल्या कागाळीचेर पुलिसांनी कारवाय केल्ली जाल्यार ही घडणूक घडची नाशिल्ली अशें राधिका म्हणटा। प्रकरण सध्या मुख्यमंत्र्या मेरेन पावला। ही गजाल बिरेस्तारा आल्तीन सांतिनेज देवतेर घडली। आल्तीनचे धेंपो कॉलेजीचो विद्यार्थी आतिश कळंगुटकारान आदलो विद्यार्थी गोविंद कंदुर्गीचेर मोटरसायकली वयल्यान सुऱ्यान हल्लो केलो। हल्लो करपी 2 मोटरसायकलींचेर 4 जाण आयिल्ले। हल्लो जालो तेन्ना गोविंदूय मोटरसायकलीचेर आशिल्लो। म्हयनोभर फाटीं ह्याच दोगां मदीं कॉलेजीच्या कॅम्पसांत जाल्ल्या झगड्यांत गोविंदान आतिशाक शेपलायल्लो। कॉलेजीच्या प्रिन्सिपलान पणजे पुलिसां मेरेन तेन्ना प्रकरण पावयिल्लें। ना जे कितें ह्या इन्सिडेंट बाबतीन उलोवपा जाय आशिल्लें ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगलां आतां, आनी वी हॅव डिस्कस द इश्यू इन द प्रेझन्स ऑफ नॉर्थ गोवा एसपी. सो आय थिंक ऑनरेबल CM विल टेक वॉट एवर एक्शन इज नेसेसरी इन दिस मॅटर. लास्ट टाइम जाल्ले तेन्ना कितें एक्शन जाल्ली तेजी? लास्ट टाइम तुमी कंप्लेन केल्ली तेन्ना FIR आमी फायल केल्ली तातून, आनी वी वर होपिंग दॅट देर वूड बी सम एक्शन, बट अपॅरंटली नथींग हॅड बीन डन ऑर नथींग विजिबल. आमकां खबर ना. ऑब्वियसली नथींग मच happened because otherwise this incident would not have occurred. तेन्ना एक्शन जालेला तो इन्सिडेंट जावचो ना अशें म्हाका दिसता. पुलीस म्हणटात प्रिन्सिपलाचे कागाळी उपरांत कायद्यान फावो त्यो गजाली खंय तांणी केल्ल्यो। आतां ह्या हल्ल्याचे केसीत आरोपी पुलिसांक मेळनाशिल्ल्यान पणजे पुलिसांनी लुकआउट नोटीस काडल्या। त्याच बरोबर आरोपी आड अजामीनपात्र अटक वॉरंट काडपाक कोर्टाक अर्ज केला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या केसीत लक्ष घालां। शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान चौकसेचो रिपोर्ट पुलिसां कडच्यान घेतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। कोकण रेल्वेची महत्वाकांक्षी डबल डेकर पहिली पॅसेंजर ट्रिप घेऊन गोंयांत पावली। बुकिंगाची व्यवस्था सारखी नाशिल्ल्यान मात पहिल्याच ट्रिपीक साप्प उणे पॅसेंजर मेळ्ळे। फक्त 10% सिटां भरिल्ली। चवथीच्या दिसांनी कोकण मार्गार गर्दी पडटा म्हण कोकण रेल्वेन 8 डब्यांची डबल डेकर सुरू केल्या। चवथीक अजून कांय दीस आसात। चवथीच्या दिसांनी ह्या ट्रेनीक खरो प्रतिसाद कळटलो। शुक्रारा फांतोडेर 5:30 मुंबय सावन सुटिल्ली ही ट्रेन
सांजे 5:30 करमळे रेल्वे स्टेशनार पावली. Good train, so it was good experience. And what about the facilities there? Food was good. It was very neat and clean. Facilities as usual as it is there in any kind of Shatabdi trains. So comparatively, general train, It what was is better. We got a better view of the Konkan railways. No complaints. Some small technical problems. That's it. comfortable? अच्छा, लेकिन टिकट थोड़ा ज़्यादा है. टिकट ज़्यादा है. इसकी वजह से बहुत कम रिस्पॉन्स. लेकिन और लेट हुआ लेकिन बाकी ट्रेन भी अच्छा है, कंफर्टेबल है. कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है पब्लिक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया बिकॉज वो चालू होती है कुर्ला टर्मिनल से, तो उसके लिए उधर पब्लिक जाने को नहीं ये करता है. बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, क्लीन है, बाकी सब कुछ अच्छा है और फेयर जरा अच्छा है. Plates, no? Let them wipe everything, no? That so- would be better. The stands where they're missing, no? no proper cleanliness is there. Yeah, only that place where they're missing it. So little more care can be taken is better. मुंबई गोंय खासा डबल डेकर रेल्वे 5 स्टेशनाचेर उबी करपाक खासा परवानगी दिल्या. मुंबयच्यान गोंयांत येवपी प्रवाशांक बऱ्याक पडचें म्हूण फांतोडेर 5:30 ही डबल डेकर रेल्वे मुंबयच्यान सुट्टा आनी सांजे गोंयांत पावता. सणा परबेच्या दिसांनी खासा रेल्वेक लोकांचो कसो प्रतिसाद मेळटा ही गजाल ह्या डबल डेकर रेल्वेक लागून कळटली. दिवाळी, नातलां आनी हेर फेस्ताच्या दिसांनी अश्यो खासा रेल्वे सुरू करूं येता. रिस्पॉन्स बरे आहा. लोकमान्य टिळक टर्मिनल सकाळी 5:30 सुटली आणि करमळी स्टेशनार हांगा पावली 17:25 म्हणजे 5:25. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तुमकां दिसता म्हणजे 10 सप्टेंबर मेरेन चालू आहा गणेश उत्सवाचे लागून बरें हे करतले. बरी फॅसिलिटी मेळटा आनी कम्फर्ट आनी बरें हें आसा. करमळेच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.